खुद के पराजय के इतिहास की सेंचुरी मारने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कोलकातात सुमार 18,680 कोटी मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण केले आणि बुनियादी फातर लेगीत बसयले। ह्या प्रकल्पांक लागून अस्तंत बंगाल राज्याचेच न्हय जाल्यार पुराय उदेंत वाठाराचे उदरगतीक नवी चालना मेळटली अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना सांगले। मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्प बंगालांतल्या कनेक्टिव्हिटीक उर्बा दितले अशें तांणी म्हळें। आज कोलकाता की धरती से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनसे जुड़ी 18,000 करोड़ रुपए से अधिक 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को नई रफ्तार देंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज पंजाबाच्या मोगा जिल्ह्यात फुडल्या वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक अभियानाची सुरवात केली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी बदलाव रॅलीक संबोधित करतना सांगले की जर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आयले जाल्यार 2 वर्सां भितर पंजाब राज्य नशामुक्त जातले आणि विधानसभेत धर्मांतरण विरोधी कायदो करपा खातीर विधेयक सादर जातले। उनके समय में ही सिख और हिंदुओं के बीच में झगड़ा चलाया। पंजाब का विकास, पंजाब की शांति सिख हिंदू एकता के बगैर संभव ही नहीं है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सिख हिंदू एकता हो सकती। भाइयों बहनों, आज पूरा पंजाब धर्म परिवर्तन से जूझ रहा है। मैं आज यहाँ कहकर जाता हूं सारे हिंदुओं को, सारे सिख भाइयों बहनों कि आप एक बार भाजपा सरकार बना दो, हम पहला बिल पंजाब में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध डालने का लेकर रहा है। अस्तंत आशियात सुरू आशिल्ल्या घडणुकांचेर आयज आंतर मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी खबराकारांक संबोधित केले। जी परिस्थिती अस्तंत आशियात उप्रासल्या ताचेर प्रधानमंत्र्यांची पुराय नजर आसा। होर्मुझ स्ट्रीट ह्या भागांतल्यान भारता खातीर आवश्यक आशिल्ली पेट्रोलियम सामुग्री घेवन बोटी भारताकडेन येवपाक लागल्यात। 29 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी व्यावसायिक गॅस सिलिंडराची वितरवणी सुरू जाल्या। घरगुती वापराच्या गॅसा खातीर प्राथमिकताय दिल्या अशी माहिती पेट्रोलियम आणि सैमीक वायू मंत्रालयाची जोड सचिव सुजाता शर्मा हिणे पत्रकार परिषदेत दिली। आर्थिक स्थितीकरण निधी सरकाराक संवसारीक मळाचेर उप्राशिल्ल्या संकश्टाक तोंड दिवपाक मजत करता अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी लोकसभेत दिली। अस्तंत आशियात सुरू आशिल्ल्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर जी अस्थिरताय निर्माण जाल्या ताका तोंड दिवपा खातीर आर्थिक स्थितीकरण निधीची भोवमोलाची मजत जाता। अर्थव्यवस्थेचेर पडपी ताण हाका लागून उणो जाता अशें तांणी सांगलें। ये सभी के लिए अच्छा है। कमर्शियल सिलेंडर्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी कुछ एलपीजी दी जाए और इस संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी डिस्कशन हुआ है और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रखे गए हैं टू प्रायोरिटाइज द कंज्यूमर्स। और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लगभग 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और वो कंज्यूमर्स को मिल गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव।
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पुण्याच्या टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठात 44व्या पदवी प्रदान सुवाळ्यात वांटो घेतलो। हे वेळार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांका मानादीक डी.लिट ही पदवी प्रदान केली। ह्या सुवाळ्याक वैज्ञानिक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकार, डॉक्टर अनिल काकोडकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंयांत आतां शिक्षणीक मळाचेर व्हडा प्रमाणात उदरगत जावपाक लागल्या। वेगवेगळी विद्यापीठां सध्याच्या खिणाक गोंयांत शिक्षणीक सेवा दिवपाक लागल्यात, जाका लागून गोंय हे एक शिक्षणीक केंद्र म्हणून मुखार सरता अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या सुवाळ्यात उलयतना सांगलें। मी मोठ्या अभिमानाने सांगेन की गोवा इज एन एज्युकेशन हब फॉर द म्हणजे कमिंग इयर्स हे होईल याचाही मला खूप अभिमान आहे। आणि त्यासाठी या बदलत्या काळामध्ये म्हणजे हे शिक्षण हे खूप म्हणजे इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजीच्या बरोबर स्किलिंग शिक्षण हे खूप महत्त्वाचं आहे। रिसेंटली आम्ही टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या बरोबर स्किलिंग युनिव्हर्सिटीचं स्किलिंग एज्युकेशनसाठी टायअप करायला लागलोय। म्हणजे इन द आपल्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर याबरोबरही टायअप आमचा होणार आहे। म्हणजे गोव्यातील मुलांनाही टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचा यासाठी खूप फायदा होईल। नक्कीच त्यामधून एम्प्लॉयमेंट अजूनही मोठ्या प्रमाणामध्ये जनरेट होईल। भारत सरकाराच्या मजतीन आमी गोंयाक डिजिटल साधन सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवीकरणीय उर्जेच्या वाठारात मोठ्या प्रमाणात बदल घडोवपाक तयार जाल्यात अशें मुख्यमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना सांगलें। गोव्यामध्ये आत्ताच्या घडीला म्हणजे आपण ज्याला म्हणतोय की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असेल, रिन्युएबल एनर्जी असेल, बायोसायन्स असेल किंवा डिजिटल एज्युकेशन असेल, इन हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीने बदल करू शकलो। इट इज ओनली विथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आम्हाला खूप मदत झाली। आणि त्यासाठी म्हणजे हे सगळं करत असताना सुद्धा म्हणजे आपण ज्याला म्हणतोय की इट इज एन इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स टेक्निकल इट इज एन इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स असेल किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असेल, यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गोव्यात काम होत आहे। नवीन पिढी त्यामध्ये सातत्याने म्हणजे अशा पद्धतीच्या कामासाठी पुढे येत आहे। पैरामयच्या ट्रक धन्यांनी शेतकारांनी आमदार प्रेमेंद्र शेट, साळगावकर खण अधिकाऱ्यां सयत आणि हेरां सयत उपजिल्लोधिकाऱ्यां वांगडा आयज बसका केली। खणीच्या वेवसायाक जोडिल्ल्या कांय म्हत्वाच्या प्रस्नांचेर ह्या बसकेत चर्चा जाली। शेतकारांनी तांच्या शेतकी जमनीचेर खणगाळाक लागून जाल्ल्या परिणामांचेर बेगीन उपाय काडचो अशी मागणी उपजिल्लोधिकाऱ्यां कडेन केली। हे वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी खबराकारां कडेन आपलें मत उक्तायलें। अर्लियर मिटिंग जी आमची सीएमाकडे जाली त्या संदर्भात ही मिटिंग आज कंटिन्यू केली। तितून 3 पॉइंट्स मेन आसले। म्हणजे एक एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यू ट्रक्स इन द मायन हो एक पॉइंट आसलो। दुसरो पॉइंट आसलो तो आमचे कामगार जे आसा आता साळगांवकर मायनीचे जे कामगार आहेत त्या कामगारांक एक बऱ्यापैकी जे स्ट्रक्चरल हे घालपाक जाय, स्ट्रक्चर दिवन तांकां अपॉइंटमेंट दिवपाक जाय। अंडर कॉन्ट्रॅक्ट जालें जाल्यार ते सुद्दां बऱ्यापैकी सगळें वेवस्थीत मांडून तेंचे बेसीक सॅलरी कितें आसता कितले पिरियड ताका कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करचें हे सगळ्यो गोश्टी ताका सविस्तर मांडून ताका एक स्ट्रक्चरल हे दिवचें पडटलें, अपॉइंटमेंट दिवचें अशी मागणी केली। तिसरो पॉयंट आसलो तर पेंडींग वॉटर बिल्स जे आसले ते कंपनीन पे करपाक जाय हे विशय। आणि बाकीच्यांक आमी इनवॉल्व केल्ले आयज पेडंट एसोसिएशन तेंचे जे विशय आसा हेकाय बी ताका इनवॉल्व केल्ले आयज। अशे तरेन सगळ्यांची चर्चा जाल्ली आसा। खण वाठारांतल्या शेतकारांचो विशय खूप वर्सां सावन पडून आसा। आयज जाल्ल्या बसकेत शेतकारांच्या विशयाचेर खाशेली बसका घेवपाचें थारलां अशें सखाराम पेडणेकार ह्या शेतकारान खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें। ह्या मिटिंगेन पयल्या जर आमी शेतकाराचेर अन्यायूच जाला अशें म्हणपाक जाता। कित्याक तर पयल्यान पयलीं ट्रक आनी मायनिंगाचे इश्यू जे कितें आहा तांकां स्मूथ चलपाक लागून जे कितें इश्यूज आसा
ते डिस्कशन तेंचे जालें आनी जेन्ना शेताचो विशय येयलो तेन्ना तेजी सेपरेट मिटींग घेवपाचें डिसिजन जाल्लें आसा. आतां पळया, शेतकाराचो विशय हो खूब वर्सां पासून पेंडींग आसा आनी तेका प्राधान्य दिवचें सांडून आमी जेन्ना डिमांड सुद्दां केल्लो, जेन्ना जे EC लागून जनरल आमची मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेन सुद्दां डिमांड केल्लो की पयलीं शेतकाराचे प्रश्न सोडोवचे, जे शेताची नुकसानी केल्या ती पयलीं क्लियर करची आनी मागीर EC ग्रांट करची म्हणून. तें आसून आमचेर नाकार टिचून म्हणटा तशें तेंच्यांनी कामूय चालू केलें, सगळें चालू केलें, पूण आमचे डिमांड शेतकाराचे अजुनूय फुलफील जायना. खण कंपन्यांक गरजे परस चड वाहनांची पुर्तताय जाल्या तेन्ना आनीक चड ट्रक खण सुवातांचेर लावप शक्य ना अशें एका ट्रक धानियान खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. गाडयो कितें ते सांगता सीएमा कडेन मिटींग जाली म्हणटा ते 15 गाडयो घेवपाच्यो ऑलरेडी घेतल्या आमी तेंच्यो 13 गाडयो शिरगांव ते 13 गाडयो घेतल्या. आमी जेन्ना गाडी मायन चालू केल्ली पयलीं चालू गेल्या वर्सा एप्रिलांत तेन्ना अशें थारलेलें की तांकां 50 ट्रक जाय 45 ते 50. पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेत भाजपान तेंको दिल्ल्या मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांच्या गटान 30 मदल्या 27 सुवातांचेर जैत मेळोवन सेगीत 5वे खेपे आतानासियो मोन्सेरात गटान पणजे महानगरपालिकेचेर आपलें वर्चस्व सिद्ध केलें. भाजपाच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या गटाक जनतेन जनादेश दिल्ल्यान पणजेत उदरगतीची कामां करपाची संद आमकां मेळ्ळ्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जैता उपरांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत सांगलें. भारतीय जनता पार्टीचे विश्वास दवरलो आणि भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत केले. आमचे 27 उमेदवार निवडून आले. त्या 27 जणांच्या खूप अभिनंदन करता. भारतीय जनता पार्टीचे हे इलेक्शन आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात हांच्या लिडरशिपीच्या सगळे लढयले. आम्ही तांचेर विश्वास दवरलो तुम्ही आणि आमचे CCPचे 27 कॅन्डिडेट निवडून आले. त्याबद्दल हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद करतो. परत एकदा म्हणजे विरोधकांनी वेगवेगळे विषय या CCPच्या इलेक्शनात काडपाचो प्रयत्न केलो, वेगवेगळ्या विशयात आमकां घेरपाचो प्रयत्न केलो. सगळ्यो पार्टी एकत्र आयल्यो आणि तरी सुद्धा भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत 27 उमेदवार निवडून आयले. ह्या गटाचे फुडारपण करपाची संद दिल्ल्या खातीर मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी भाजपा फुडाऱ्यांचे उपकार मानले. सगळे विरोधक एकठांय येवन लेगीत पणजेकारांनी 27 सुवातो भाजपान तेंको दिल्ल्या गटाक दिल्यो. आयचे हे जैत 2027च्या वेंचणुकेत 30 सुवातो मेळोवपाक मजत करतले अशें गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. इस साल में ये CCP का जो इलेक्शन है कॉर्पोरेटर का जो 30 में से 27 हम जीत गए, तो हमारा पहले से नारा था कि विधानसभा के इलेक्शन में 27 में हम 27 लाएंगे. तो बाद में हमने जिस तरह से हम काम करते हैं, लोगों का प्यार बढ़ता रहता, हमने बोला कि 27 में 30 होंगे. लेकिन ये CCP इलेक्शन में तो 30 में से 27 निकालकर हमें 2026 में 26 में 27 निकाल कर दिखा दिया. तो ये सिर्फ सब कलेक्टिव सबका साथ है, सबका साथ का है, सबके साथ ही ये विकास है और सबका प्रयास भी है. सबका आम्ही पणजेकार गटान जे तरेच्या निकालाची अपेक्षा केल्ली तसो निकाल येवंक ना. आम्ही पणजेकार गटाक ज्या मतदारांनी मतदान केले तांचे आमी उपकारी आसात अशें आमी पणजेकार गटाचे फुडारी उत्पल पर्रीकार हांणी सांगले. जरी अपेक्षे प्रमाण निकाल येवंक ना तरी प्रचाराच्या माध्यमांतल्यान कांय म्हत्वाच्यो गजाली नागरिकां मेरेन पावोवपाक शकले अशें तांणी मुखार सांगले. बरी गजाल आसा. इंडिपेंडंट हे आसून सुद्दां 10 वॉर्डांनी आमी इतले लागीं हाडल्या. 4 वॉर्डान विदीन 50 आसा. सो एका वॉर्डान 21 मताचे गॅप आसा, एका वॉर्डान 30 मताचे आसा. सो ते ल्हान आसा. सो आमी बऱ्या लागीं पावल्या. एवरीथींग वॉज स्टॅक्ड अगेन्स्ट अस, इन्क्लुडींग बॅलेटाचेर सयो आनी सिक्रेसीचे जे प्रश्न जाले तयार, दॅट वॉज ऑल्सो स्टॅक्ड अगेन्स्ट अस. हे लोकांक मागीर फ्रिली मत मारपाक भंय दिसता. पण
आमी बऱ्यापैकी लागीं आयल्या 10 वॉर्ड हांव तुमकां दाखयता की ते विदीन 100 आयल्या थंय मातसो एफर्ट चड घातिल्लो 50 वयर म्हाका आमी हाडूंक शकपाची म्हाकाय कमी 15 दिसान पूर्ण पणजी. मांद्रेच्या सरपंच पदाचेर किरण सावंत हांची बिनविरोध निवड जाल्या. आदले सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस हांणी अलिखीत करारा प्रमाण आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्लो. सरपंच पदाच्या वेंचणुकेत कोणेच अर्ज करूंक नाशिल्ल्यान तांची निवड बिनविरोध जाली. नव्यान वेंचून आयिल्ली जिल्लो पंचायत वांगडी तारा हडफडकर हिणें सरपंच किरण सावंत हांकां परबी भेटयली. सरपंच पदाच्या निवडी उपरांत सरपंच किरण सावंत हांणी सगळ्यांचे उपकार मानले. फाटलीं 3 वर्सां जे तरेन बाकीच्या सरपंचांनी पंचायतीचो वावर मुखार व्हेला तसोच आपूण तो मुखार व्हरतलो अशें सरपंच किरण सावंत हांणी सांगलें. ध्येय अशें कांय ना. ध्येय आमी जर आयज पर्यंत पंचायत 4-3.5 वर्सां जाली ही वाटचाल चल्ल्या पंचायतीची बऱ्या तरेन सगळ्यांच्या 11 मेंबराच्या सहाय्यान प्रत्येक जो ह्या खुर्चेर बसलो सरपंच म्हणून त्यांनी प्रत्येकाक सगळ्यांक साथ घेवन फुडें गेल्लेले आसा. तसो हांवूय 11 मेंबरांचे सजेशन सगळ्यांची साथ घेवन फुडें वयतलो. रस्त्यार सुणी चड जाल्ल्यान रस्त्यावेल्यान भोंवतल्यांक सुण्यांचो चड त्रास जावपाक लागला. मनीसपण आनी शास्त्रीय पद्दतीन ही समस्या सुटावी करपा खातीर दक्षिण गोंयच्या कुडचड्या शारांत 4 सप्तकां खातीर सामुहीक निर्जंतुकीकरण आनी रेबीज विरोधी लसीकरण शिबीर सुरू जाला. असोल्डा आनी शेल्डे पंचायत वाठारांत तेच प्रमाण कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या सांगातान 9 मार्च ते 4 एप्रील मेरेन ही मोहीम चलयतले अशी माहिती कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी दिली. WVS कुडचडे म्युनिसिपालिटी असोल्डा पंचायत आणि शेल्डे पंचायतीक आयच्यान जे स्टेरिलायझेशन आणि वॅक्सिनेशनाक डॉग्स प्रायव्हेट आणि स्ट्रे हे आयच्यान कुडचड्यात चालू जाला. हांव WVSचे आभारी आसा की त्यांची टीम ऑफ ऑलमोस्ट 30 जण हांगा कुडचड्यात येयल्या आणि ऑलरेडी त्यांनी सकाळी वचून ऑलमोस्ट 23 डॉग्स धरल्या फॉर स्टेरिलायझेशन अँड वॅक्सिनेशन. सो एक बरी एक इनिशिएटीव आमी चालू केल्या कुडचड्यार. हांव लोकांक सांगता की त्यांनी सपोर्ट करपाक जाय आणि हांव परतून एकदा जे चीफ ऑफिसर म्युनिसिपालिटी काउन्सिलर तशेंच पंच आणि आमचे सेक्रेटरी ऑफ पंचायत तांकां रिक्वेस्ट करता की सगळो सपोर्ट दिवचो. कित्याक आज आमी पळयता की कुत्र्याचे आमी एगेन्स्ट ना पूण खंय तरी तेंचें पॉप्युलेशन वाडत आसता आणि मागीर तांकां हांगा गार्बेज आमची सगळी कलेक्ट जाता आणि तेजे खातीर लोक कोण भायर उडयना आणि मागीर ते फेरशस जाता आणि खूब हांगा इन्सिडंट जाल्या. जे दोतोर आमची CHCC सांगता की एवरी वीक आमकां एटलीस्ट 4-5 डॉग बायट केसीस जाता. सो हे खंय तरी कमी जावपाक जाय. कुडचड्यार म्हणून हो इनिशिएटीव आमी घेतला आणि हांव स्पेशली WVSक थँक्यू म्हणटा. एक व्हडलो सेटअप करून तेणे 1 म्हयनोभर हांगा उरतले हे आमकां हेल्प करपाक. इस्रोन आयज तामिळनाडूतल्या महेंद्रगिरी केंद्रात CO-20 या क्रायोजेनिक इंजिनाच्या 22 चाकीची दर्या पावण्यार यशस्वी चाचणी घेतली. भारताच्या अत्याधुनिक क्रायोजेनिक इंजिन तांकीक आनी LVM-3 कार्यावळीक मुखार व्हरपाक ही चाचणी उपेगी थारता. एनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रियलिटीच्या वाठाराक उर्बा दिवपा खातीर IICT आणि पब्लिकेशन विभागा मजगती समजिकायेची कबलात जाल्या. ह्या करारा प्रमाण AVGC आणि XR वाठारांतल्या संबंधित खाशेल्या पुरस्कारांचे वितरण जातले. देशांतल्या 15,000 शाळांनी हाचे वितरण जातले. विद्यार्थ्यांक ल्हान वयांतल्यान डिजिटल तंत्रगिन्यानाची वळख जावची आणि फुडारात ह्या कुशळटायेचो विकास जावचो हो ह्या फाटलो उद्देश आसा. केंद्र सरकारान ह्या वाठाराच्या उदरगती खातीर अदमासपत्रकात 250 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या अशी माहिती BG प्रकाशन विभागाचे मुखेली भूपेंद्र कॅन्तोला हांणी दिली. हज़ारों स्कूल, 15,000 स्कूल और लगभग 500 कॉलेजों में क्रिएटर लैब्स बनेंगे
और वो स्टूडेंट्स तक इस पूरी चीज़ को पहुंचाने के लिए बहुत सारी ऐसी सामग्री चाहिए होगी जो स्टूडेंट्स के लिए काम आए। तो ये जो किताबें उस समय निकाली जाएंगी, जिन किताबों के माध्यम से एबीजीसी एक्सआर सेक्टर के टैलेंट को आईआईसीटी के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उसमें एक एमओयू आज हमने साइन किया है। तो इस एमओयू के माध्यम से हम लोग, प्रकाशन विभाग भारत सरकार ऐसे किताबों का प्रकाशन करेगा। किताब लिखने वाले आईआईसीटी के रिसोर्स पर्सन्स होंगे, उनके द्वारा अनुबंधित राइटर्स होंगे जो इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आए हैं, और वो सारी सामग्री जो है हम धीरे धीरे करके एज बुक्स हम लाएंगे। सामाजिक वावुरपी सोनम वांगचूक हांचेर घातिल्ली बंदी केंद्र सरकारान फाटी घेतल्या। लडाखाच्या मागणे खातीर आंदोलन करतना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला सोनम वांगचूक हांका फाटल्या वर्सा 26 सप्टेंबर ह्या दिसा नजरकैदीत दवरिल्लो, पूण आतां ही बंदी फाटी घेतल्या अशी माहिती केंद्रीय घर मंत्रालयान दिल्या। लडाखाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर सरकार थळाव्यांकडेन सकारात्मक चर्चा करीत आसात। सगळ्या पिरायेच्या असुऱ्यांक शबरीमला देवळात प्रवेश दिवपाचो निर्णय केरळम सरकारान घेतला। देवळातल्या परंपरांचे पालन जातले आणि आता घेतिल्ल्या निर्णयाची माहिती सर्वोच्च न्यायालया मेरेन पावयतले अशें केरळम सरकारान कळयलां। आता मेरेन केरळम सरकार देवळातल्या परंपरांच्या विरोधात आशिल्ले, पूण केरळमात जावपी वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतिल्ल्याचो अदमास आसा। हैदराबाद हांगा सुरू आशिल्ल्या महिला हॉकी विश्वकरंड पात्रता सर्तीच्या उपांत्य फेरयेत भारतीय संघान इटलीचेर 1-0 अशा गुणांनी हार घालून निमाण्या फेरयेत पावल घाला। सामन्याच्या 40व्या मिनटाक मनीषा चौहान हांणी पेनल्टी कॉर्नराचेर केल्लो एकमेव गोल भारता खातीर निर्णायक थारलो। आयज सांजे भारताचो निमाणो सामनो इंग्लंडा आड जाता। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.4°C आणि उण्यात उणें तापमान 22°C इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि शिलाँग सिल्चर कॉरिडोराचो बसयलो बुनियादी फातर काँग्रेसीन ईशान्य राज्यांकडेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो प्रधानमंत्र्यांनी केलो आरोप। एकोणतीस राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी व्यावसायिक गॅस सिलिंडराची जातली वितरावणी आंतर मंत्रालयान घेतली पत्रकार परिषद। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या पदवी प्रदान सुवाळ्यात घेतलो वांटो। गोंय शिक्षणीक केंद्र जावपाक लागला मुखेलमंत्री। मांद्रेच्या सरपंच पदाचेर किरण सावंत बिनविरोध आदल्या सरपंचाच्या राजीनाम्या उपरांत जाली सरपंच पदाची वेंचणूक। तामिळनाडूच्या महेंद्रगिरी केंद्रात CO-20 क्रायोजेनिक इंजिनाची यशस्वी चाचणी LMV3 कार्यावळीक मुखार व्हरपाक चाचणी उपेगी थारतली। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।